इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. द्वीपानो मुझे आयकोन घेया, पयसुल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मोंचे आदी सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुशव्यान हांवन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड दारीचे तालवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका भाजलेल्या बाना सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायेला, तूं म्हजो सेवक, तुजे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करसिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला, जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सोडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रचो उजवाड करतलो. देवाचे उतार हें. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक तांचो राय करून उबारलो. ताचे विशांत साक्ष दिवन देवान म्हळें, येस्सेचो पूत दावीद म्हज्या माना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर्व म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बसयलेले प्रमाणे दाविदाचे संततेत हांवन देवान इस्रायेलाक एक सोडवणदार दिलो, तोच तो जेजू. जुवांक सगळे इस्रायल परजेक आपले पाताक रोडून देवा ते फाटीं परतल्ल्याचो गुर्त म्हूण स्नान प्रगट केलें. अशें ताच्या येण्याची तयाराय केली. आपले मन्यारपण आखेर जावन येता आसतना जुवावन लोकां लागीं म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशांत चिंतात तो हांव न्हय. तर आयका, म्हजे उपरांत येता एकलो, ताच्या पांयांच्यो वानो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. म्हज्या भावानो, अब्राहमाच्या संततीच्यानो आनी तुमी देवाचे भिरांतीन चलतल्यानो, हो बाचेवेचो संदेश आमकांच म्हूण देवान पाठयला. देवाचे उतार हें. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. प्रसूतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथीन एक चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली म्हणली खबर तिच्या शेज सामार्यांक आनी सैऱ्या धैर्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोषांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुनात करूंक आयली आनी ताका जाकारी म्हूण ताच्या बापायचें नांवच दिवचार आसली. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवांचो तुज्या दायजा मदें कोणूच ना म्हणाली ती तिचे लागीं. तेदवा भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हूण ताची कुशी तें बापाय लागीं हात भाशेन तांणी विचारलें. तवळ जाकारीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुवांव म्हूण बरयलें. तें पळोवन सोमेस्त आजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगलाप दिवन तो उलोवंक लागलो. तांच्या शेजारची सोमेस्त भियेली. ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकल्ली सगळ्या ह्या विशांत चिंतूंक लागली आनी म्हणाली, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत? आनी निजायकी सर्वेस्पराचो हात ताचे सवे आसलो आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बलिश्ट जालो आनी इस्रायेलाक आपूण परगट जातलो तो दीस पर्यंत तो अरण्यात रावलो. देवाचे उतार हें.